सगळं भक्तांवर हांकां सगळ्यांके स्वागत करता आणि तुमगेले म्हाका हे अवकाश दिलेलाक हांव प्रयत्न करता तात्पुरते आमी सुरू करता. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिन् इति नामिने. नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामदाय नगरग्रामतारिणे. नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं. हरि ओं तत्सत्. आईचे चॅप्टर भक्ती योगा द टॉपमोस्ट योगा ताजे विषयी ते आम्ही डिस्कस करूया. कसला ते भक्ती योगा इतलो टॉपमोस्ट म्हणून ताजे पळोवया. फर्स्ट त्या योगा लॅडर आम्ही अर्थ करून घेऊ की योगा लॅडर अंतू चारी असं की कर्मयोग ज्ञानयोग अष्टांग योग आणि भक्ती योग असं न ते कर्मयोग मलारी आमक कळलं की इज द प्रॅक्टिस ऑफ परफॉर्मिंग वन्स प्रिस्क्राईब ड्युटीज विदाउट कसले आम्ही कार्य करतना आम्ही न कसल्यांतू अटॅचमेंट दवरना अशी कृष्णाक कृष्णाने आमकां हें कार्य दिल्या म्हणून आमी कृष्णा खातीर प्लीज करूंक आमी तें करचें आनी आमगेले सेन्स ग्रेटिफिकेशना खातीर न्हय. ताकेत्र एक कसलें म्हळ्यार एक्शन फॉर कृष्णा rather than abandoning the yogi works hard but offer results to the supreme. So detachment from results, one acts without selfish desire. कसले आमी आस दवन घेयना अशी आमक्या केल्लारी काम केल्लारी आमके फळ मेळटा म्हणून तसले कले आमी एक्सपेक्ट करूनच एक्सेप्ट करना अशी आमी कृष्णा खातीर खुश करूक आमी करचें. आनी इन प्रिव्हेंटींग कार्मीक बॉन्डेज नॉर्मल वर्क क्रिएट्स रिएक्शन. आतां ह्या इट्स दॅट बाउंड्स आतां अशी आमी कृष्णान उगडास करना अशी कसलें कार्य केल्यार तें आमकां परत आमकां जन्म मृत्यू अंतू आमी परत येवंक जाता. ताकेत्र आमी कर्मयोग म्हळ्यार कर्मयोग फ्रीज द सोल बाय एन्श्युरिंग एक्शन्स आर सॅंक्शन्ड अँड सॅटिस्फायड म्हळ्यार सॅंक्टिफायड. मग कृष्णाक म्हळ्यार आमी करच्यो जाल्यार कृष्णान उगडास करताची कोण कृष्णाक अर्पण करच्यो तशी. आनी आमी चारी कशी आमी प्रॅक्टीस करूयात कृष्णाक सर्व करून तशी आमी तें उगडास करचें म्हळ्यार उगडास करताची कृष्णाक करताची कृष्णा सेव म्हणून तशें घेवन आमी करचें. सो कर्मयोगा म्हळ्यार डिटॅच्ड एक्शन ताजे रियलायझेशन कल म्हळ्यार फोकस ऑफ रियलायझेशन ड्युटी एक पायटी म्हणून तशी आमगेली ड्युटी म्हणून आमगेले तें करचो न्ही वय तशी. आनी ज्ञानयोगा म्हळ्यार फिलॉसॉफिकल स्टडी that leads to Brahman impersonal realization. कसल्या ज्ञानयोगांतून
ज्ञान योगा ती ज्ञानयोगीस इम्पर्सनलिझम अंतू मलारी ब्रह्मज्योति इंतू फोकस करूक ती पळयताती तांणी कलकत्ताती they try to control the various senses and being equally disposed to everyone and engage in the welfare of all living beings. So in this method much penance is involved. Before one fully surrenders to him, after many births, he seeks refuge in me, knowing Vasudeva is all. मला मस्त त्या पुरे सेन्स कंट्रोल करचे आणि सगळे जाण सगळं जीव सगळं कृष्ण म्हणून त्या सुपर सोल म्हणून तां पळोवचे आणि सगळ्यांक इक्वली ट्रीट करचे आणि तसलं पुरे त्या रियलायझेशन मला त्या पळोवच्याक प्रॅक्टिस करूक मस्त कष्ट असो बिकॉज he sees everyone human being or animal as soul. Realizing this one envies no living entity ना खंयच्याय लिव्हिंग एंटिटीचेर कसलेय एनिमिटी आसूं नजो तर for the common man this method of impersonal realization is very difficult. तांकां मस्त कश्ट म्हळ्यार भक्तीची हाडूकाची ती प्रयत्न करता ती जेन्ना ब्रह्मज्योती ती फोकस करच्यो तांणी त्या तसले योगीज for them it is who are attached to the unmanifested impersonal feature of the supreme advancement is very difficult. It is very difficult to progress. What is what is not Brahman and spend तांकां whole life तांणी ब्रह्मज्योती हितून प्रॅक्टिस करूक ती प्रयत्न करता ती ताका खातीर कृष्ण सांगता की ह्यान मस्त troublesome path it is advised here that one should not take this troublesome path of self realization because there is uncertainty in the ultimate result. मग कितलं ते आमगेल जन्मांत आमी ते करू जातवा आमी ते ब्रह्मज्योती फोकस करूक आमचे मी ते जातवा कितलं बर्थ एंड बर्थ घेवंक जाता ते रियलाइज जावच्याक तांणी indefinite. So this for every individual living entity the process of Krishna conscious where which entails full entanglement in devotional service is the best way. ताके भक्ती योगा बेस्ट म्हणून कृष्णाने सांगितलं असं अर्जुना निमगिल तवली की कंच निमगितना की कंच secured कंच form of yoga कंच secured टाइम वेस्ट करनाशी कशी आम्ही हें करूया म्हण म्हणतना कृष्णाने सांगितलं असं तशीची अष्टांग योगा म्हळ्यार इट इज अ फिजिकल आणि मेंटल प्रोसेस सगळं आमी सेन्स कंट्रोल करून घेवन इट्स द इन्वॉल्विंग 8 steps to control the mind and meditate on the super soul Paramatma in the art. तांगे फिजिकल पोस्चर्स म्हळ्यार अष्टांग योगा म्हळ्यार आसना प्राणायाम प्रत्याहार पुरी तसला कंट्रोल करून सुपसोल परमात्मा गेलं रियलायझेशन येवच्याक तांणी मस्त कश्ट आमकां फोकस येवच्याकची आम कितलो चंचल आसा मनांत आमकां कशी जाता तसलो ताका भक्ती योगाची is the best topmost yoga म्हणून सांगेल असं बिकॉज दिस इज द लविंग सर्विस आणि कृष्णाचेरी फोकस करू जाता आम्ही प्रयत्न करू जाता सो ह्या भक्ती योगांत ह्या भगवद्गीतांत इतलं आमकां भगवद्गीतांत 18 chapters middle portion middle chapters 7 to 12 it's the bhakti yoga process explain केलेलं असं तांतू कृष्णाने आणि तांतू 9th chapter मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणून थंय सांगिल्लें आसा सर जाल्यार ते 12th chapter अंतू डिवोशनल सर्वीस सांगिल्लें आसा त्या 12th chapter अंतू फुल डिवोशनल सर्विसा बद्दल दिल्लेला सांगा की हांगा गौरंगदासन प्रभुजीन लायक एक चार्ट केल्लेलो आसा की भक्ती योगाचे कसला म्हणून त्या भाशी हांव
करता वाचूक प्रयत्न करता की क्वालिटीज दॅट एंडियर वन टू लॉर्ड कृष्णा. भक्ती योगा इज द मोस्ट इफेक्टिव्ह पाथ ऑफ स्पिरिच्युअल ॲडव्हान्समेंट. मला तांची मस्त इफेक्टिव्ह पाथ की आमी भक्ती इंतू वाडूक आनी कृष्णा लागी क्लोज जावन आमी क्लोज रिलेशनशिप दवरूक म्हणून. भक्ती योगी exhibits transcendental qualities which make him prior to Krishna. Uh, Krishna is pleased with such a devotee as he describes in this section by using the word priya in must verse अंतू मागेल प्रिय भक्ताची मागेल प्रियतम म्हणून इतलं दिलेलं असं त्या 12th chapter अंतू between 13 to 20 verse अंतू एक्सप्लेन केलेलं असं त्या अशी सांगता. अद्वेष्टः सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्ट सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयार्पिता मनोबुद्धिर् यो मद्भक्ता समे प्रियः यो मद्भक्ता समे प्रियः. Such a devotee of mine is very dear to me. मलारी अंतू कसलं सांगेलस मलारी नॉट कोणाकी या क्वालिटीज कसलास का नॉट एनवियस टुअर्ड्स एनीवन इंक्लूडिंग द एनवियस. मलारी इवन कोणे आम्ही मला नज झाला रे आम्ही त्यांनी तश करतात म्हणून आम्ही करू नच तशी आम्ही सगळा लागी प्रीती नाच का आम्ही कोणा लागी एक एनिमिटी दवरना अशी सगळा लागी आम्ही सगळा एनवियस आम्ही कोणा लागी दवरू नच सगळा लागी आम्ही प्रीती नाच का फ्रेंडली टू ऑल सगळा लागी आम्ही बरे सगळी आम्ही एकल्याक्षे आम्ही फ्रेंडली वेरी आम्ही ट्रीट करूक पळोवंका कायंड मर्सीफुल टू ऑल सगळा लागी आम्ही कायंड जावन जाल्यार तितलें आमी घोडो उलोवचे तशे प्रयत्न करता आमी. आनी फ्री फ्रॉम सेन्स ऑफ अहंकार आसूं न्ही आमकां आनी गर्व आसूं न्ही की आनी एक कसले आमी एक बॉडीली आयडेंटिफिकेशन दवरून घेवनी की मागेल चेडूं हांव करता एक मागेल चेडाक हांव शिकोवंका अशी म्हणून अशें आमी कसलांत आमी अहंकार आनी एक गर्व कसलें दवरूं नजो. इक्वल इन हॅपीनेस एंड डिस्ट्रेस म्हळ्यार खंयचेय येवो एक खंयचेय येवो आमगेले जिवांत या जन्मांत सुख जावं दुःख कशी आसूं आमी इक्वल जावन आसूं पळोवंका आमी म्हळ्यार मस्त खुशी आसूं नजो मस्त बेजारूय पावनी कळ्ळें म्हळ्यार ह्या आमी कृष्णान कल्ल दिल्लेलास की आमगेल्या जन्मांत आमगेले कितलो आमी जन्म घेतिल्लो आसा फूल जन्मांतून आमी कितलो भोगिल्लो आसा त्या पुरे त्या कर्मांतून आमी भायर येवच्याक अगोदर प्रयत्न करूंक आमी आतां आसत कृष्णाचे रिची आमी चरण घेतल्यार पुरो कृष्णाची आमकां वाट दाखयता आनी आमी कसलें वायट केलें वा तांतून आमी शिकता ती इवन बरं जाल्वा आमगेल्या बरें कार्य केलें न्ही ती तांणी जाल्ला म्हणून आमी तशी आमी अर्थ करून घेवंका. आनी केन्नाय फॉरगिवींग एंड टॉलरंट केन्नाय आमी कोणें केलें आमकां उलयलें वा आमी म्हणून तितलो आमी बेजार पावचे नज आमी आसो म्हणून हें कसलें की आमी तातून शिकूंक या तीन सांगता सती म्हणून आमी तशी अर्थ करून घेवंका आनी फॉरगिव करता आमी म्हळ्यार आमगेले खातीर म्हणून कल्किता आमी शिकूंक म्हणून तशी हांग करता आनी टॉलरंट म्हळ्यार आसो म्हणून सोन दिवंका आमी तशी कोणे केलें आमकां बेजार जाल्वा आमी तांवें एक प्रयत्न कृष्ण आमकां टेस्ट करता आसा मायादेव आमकां टेस्ट करता आसा की आमी खंय घालचें की कृष्णाला वसू दिवंका वा कशी म्हणून मायादेवी टेस्ट करता आनी कृष्णय आमकां हें पुरे परिक्षेंत मायादेवी थ्रू आमकां घालता असो तशी आमी अर्थ करून घेवंका. सो आमी टॉलरेट करून घेतल्यार तावलीची आमी भक्ती मुखार येवचें जाता. सॅटिस्फायड ऑलवेज इन डिवोशनल सर्वीस म्हळ्यार आमी केन्नाय खंयची सानू सेव जावं एक आतां खंयची सेवा आमकां करूं जाता तितल्यार आमी
खुश पावूंका आमी बाकीची मस्त व्हड सेव करता ती म्हणून आमी बेजार पावचे नज आमकां कितलो जाता कृष्ण आमकां तितलो दिता आनी आमचे तोरून करयता. सेल्फ कंट्रोल म्हळ्यार आमी केन्ना आमगेले सेन्स कसलेय आसूं आमगेले खूब जावं एक कसलेय आसूं आमी कंट्रोलांत दवरून घेवंका आमी आशे सुद्दां मस्त आश पावनी आमी जाल्यार कृष्णाला सेव करूंक आश पावंका जाल्यार आमी मेळ्ळी बेजार पावचो नजो आमी तशी डिटर्मिंड आमगेले केन्नाय आमी आमगेले चांटिंग जपांत आमी कितलो आमी डिटर्मिंड जावन आसता आमगेले साधनांत आमगेले सकाळीचे साधन करचे आमी ते केन्नाय एक स्ट्रॉंग डिटर्मिनेशन दवरून घेवंका ते आमी सकाळीच आमी साधन करतना जप करतना तोच आमगेलो सगळो दिवस ताजे वयर आमी आमकां आमगेलो दिवस फूल लायट जावन चलता आमी जाल्यार तितलो सूख करनाशी आमी कोरूक रक्षण करता देव सकाळी उठेल तक्षण जप कोण आरती कोण देवा पांयपा लागली आनी त्या मात्र न्ही सकाळीच मात्र न्ही आमी प्रत्येक कसले रांदप करतना देवाक कृष्णाक आमी फर्स्ट आमी ऑफर करता आमी भोगा ऑफर करचे आनी आमी पांय पडचे की आमकां ह्या प्रसादांतून आमकां आमी हें केलेलो आसा देवा आमकां हें कले सुखी जाल्यार क्षम करा ती आनी आमकां ह्या प्रसाद दिया ती आनी ह्या प्रसादांतू आमकां आमी आमगेले साधनांतू आमी सिन्सियर जावन प्रत्येक कार्यांतून तुमी मार्गदर्शन दाखोवन दिया ती म्हणून अशी आमी मागून घेवका आनी तो प्रसाद आमी प्रसाद म्हणून आमी ऑनर करता रेस्पेक्टफुली आमी घेवका तशी सो ह्या 13th and 14th चॅप्टरांतू तांची सांगिल्लें आसा की मायंड एंड इंटेलिजन्स फिक्स्ड ऑन मी मयार्पिता मनोबुद्धेर मन आनी इंटेलिजन्स म्हाज्यांतू दवरी विंगड कसल्यांतू तुमी मन घालनाका ती म्हागेलींची आलोचन करून तुमी करल्यार हांव तुमगेलें पुरी कार्य पळोवन घेता हांव तुमकां डायरेक्ट करता कशी चलोवंका कल्ला हांव पुरें ज्ञान दिता तुमकां म्हणून तशी क्लियरली स्ट्रॉंगली सांगिल्लें आसा Your mad bhakta same priya. Such a devotee of mine is very dear to me. की तसले नमन भक्त म्हाका म्हागेल मस्त प्रितीच्या म्हणून सांगिल्लें आसा नेक्स्ट 15th श्लोकांतू यस्मान्नोद विजते लोको लोकानोद विजते चया हर्षमर्षा भयोद्वेगैर् मुक्तया स च मे प्रियः no one is agitated by him. He is not agitated by anyone. कोणी कसले उपद दिल्लारी उपद्र जायना उपद्र मन यान जायना बेजार पावना equipoised in joy and distress fear and anxiety such a devotee is very dear to me कोण equipoised जावन आसा such a devotee is very dear to me म्हणून परत सांगिल्लें आसा आनी अनपेक्षा सुचेतक्षा उदासीनो गताव्यतः सर्वारंभा परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रियः कितले कड सांगिल्लें कृष्णान ह्या 16 श्लोकांत सगळं कंटिन्युअसली सांगिल्लें आसा यो मद्भक्ता समे प्रियः कितले कृष्ण आमकां हेल्प करता तें ज्ञान दिवचें कजा आमी प्रयत्न करता की आमी सिरियसली आमी घेवचें आमी वाचून आमी अर्थ कोण घेवन तातवली आमी प्रॅक्टीस करता की डिवाइड ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन्स फ्रॉम हिज वर्क कसले आमी एक्सपेक्ट करून नजे कले कार्य करतना प्युअर एंड क्लीन केन्ना आमी मागीर आमगेले मायंड शरीर पुरे केन्ना आमी क्लीन दवरता आमी प्युरिटी मेंटेन करता स्किलफुल इन ऑल सिट्युएशन्स without cares unattached to material persons आमी भक्ता लागी जाल्यार तितलो आमी आसूक आमी तांगेल संगतांत आसूक आमी पळोवंक घेवंका आमी केन्ना आमी रक्षण घेवंका आनी विदाउट केर्स
अनअटॅच म्हळ्यार विंगड कसले आमी मेटेरियल पर्सन तांगेली लायफ कशी चलता एक अनावश्यक प्रजल्प म्हणटात न्ही त्या अनावश्यक कसले आमी उलोवचे नज भक्ता लागीं आमी कशी तुमी साधन करता ती कशी म्हाका वांटस हांव कसलो कोरयाद म्हूण तशें आमी आमकां भक्तींत आमी कशी वाडोयात म्हणून आमी तसलो विशय आमी निमगून घेवंक जाता आनी उलोवन तसली आमी कशी आमी हेल्प जाता तशें आमी टायम निमगोवंक जाता त्या विशय उलयले शिवाय विंगड कसलेय आमी जालें तितलो अनावश्यक उलोवचे नज फ्री फ्रॉम ऑल पेन्स एज फ्री फ्रॉम ऑल डिजायनेशन कसलेय दुःख आसवा आमी तांचे तोनू आमी जालें तितलो आमी तांचे तोनू भायर आसूंक पळोवंक फ्री फ्रॉम ऑल मेटेरियल इंडिया आमी मस्त मस्त टाइम दिवन मस्त प्रयत्न घालून आमकां खंयचेय कार्यांत आमचे जाय न्ही ना सोडून दिवंक आमी त्या म्हळ्यार आमचे खातीर न्हय आसता ताका तर कृष्णान आमकां दी न्ही म्हणून तशी आमी हें करता मागीर free from all such a devotee is very dear to me. And the next 17th was yo na rishyati na dveshti na sochati na kangshati shubha shubha parityagi bhakti mamya sami priyaha neither rejoices nor grieves. Can मस्त हॅपीनेस ना मस्त रिजॉयस करना मस्त ग्रीव मला बेजारांतूय दयसना भक्त म्हळ्यार शुद्ध भक्त निदर लॅमेंट्स नॉट डिझायर्स म्हळ्यार कसलेय बेजार म्हळ्यार त्या जाय म्हणून तशी एक्सपेक्ट करून नजा इवन कसलेय आशय दवरून घेवनी म्हळ्यार रिनाउन्सेस ऑल auspicious and inauspicious things complete शरणागती घेवची कृष्णाचेरी but such a devotee is very dear to me कितले कड सांगिल्लें आयकोन सांगिल्लें हांगा कृष्णाने तशी 18th and 19th वर्सां तू समा सौत्र च मैत्री च तथा मनापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंगा विवर्जिता तुल्यनिन्दा स्तुतिर्मौनी सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमातिर् भक्ति मां मे प्रियो नरः equal to friends and enemies equipoised in all dualities honor and dishonor heat and cold happiness and distress always free from contaminating association मलारी कोण मस्त आमी त्या मेटेरियल असोसिएशन जाणा वटू आमी तांतून आमी दूर आसूं पळोवंक एके आमी तांगेल आमकां येता मागीर आमगेली भक्ती तूं डिस्टर्ब जाता तशें इक्वल इन सो कंटामिनेशन आमकां येयना अशी आमी पळोवंक घेवंक इक्वल इन क्रिटिसिजम अँड प्रेज तांची सगळ्यांत इक्वलिटी आसता सायलेंट दॅट इज स्पीक्स ओनली एसेन्शियल टॉपिक्स म्हळ्यार सायलेंट जावन जालें तितलें आमी सायलेंट आसता कृष्णा स्मरण घेतची कसले गोतशील आमकां श्लोक म्हणटा आसता आमी कसले कार्य करतना एकले प्रवचन स्वामींनी मस्त स्वामींनी दिल्लेलं आसता आमी आयकतची कार्य कोरयाद रांदप कोरयाद एक कीर्तन आयकतची आमी सायलेंट जावन जालें तितलें मस्त उलयना अशी आमी त्या सेवांत आमी मन दिवन आमी सेव केल्यार तें भाव पळयता कृष्ण आमी आनी इवन भोग ऑफर करतना आमी रांदप केलेला सगळे भोग ऑफर करतना केल्या म्हूण टायम पळयना आमी कशी केल्या म्हळ्यार आमी खंयचे मनान केल्ल्या म्हणून टायम पळयता कृष्ण टायम पळोवनूच आमगेलो कृष्ण आनी आमकां आमगेली भक्ती वाडोवच्याक चान्स दिता satisfied with whatever comes of his own accord कल आयलारी आमी satisfied जावन आसता doesn't care for any residence steady in mind fixed in knowledge खंय असो आमी खंयचे खंय आसल्यारी आमी आमगेल कृष्ण आमचो आस म्हणून ता आमी मन देवन घेवन आमी स्टडी जावन आमी आसता
इवन खंय आमी भायर वता आसल्यार एक गांव वता आसल्यार एक खंय वता आसल्यार सुद्दां आमी कृष्णाक उगडास करयाद आमी जप म्हणटा जप करयाद एके आमी कीर्तन आयकुयाद सगळं खंय आसल्यार खंयचे जाग्यार आसल्यार आमकां भक्तांक खंयचेय जाग्यार आसल्यार बेजार पावना त्यो हांग आसा म्हूण बेजार पावना ती खंय आसल्यार कृष्णान उगडास करूंक जाता तशी आमी प्रॅक्टीस करताची अभ्यासांनी वैराग्य डिटॅचमेंट आनी प्रॅक्टीस करूनच आमकां खंयच्या जाग्यार आसल्यार आमकां कृष्णान उगडास येता ऑटोमॅटिकली येता आमी प्रयत्न करताची तशी भक्ती माम मे प्रियो नरः सच अ डिवोटी इज व्हेरी डियर टू मी तसलो भक्त म्हाका मस्त प्रितीचो म्हणून सांगेल असं ये तु धर्मामृतं हिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धदाना मत्परमा भक्तस्ते दिवा मे प्रियः. Those who follow this imperishable path of devotional service and completely engage with faith, making me the supreme goal, such devotees are very, very dear to me. इतलं दिलेलं असं सांगितलं असं की विंगड बरी तुम्ही डिवोशनल प्रॅक्टिस मात तुम्ही प्रॅक्टिस करा ती कंटिन्यू इवन निष्काम कर्मयोग म्हणो नी कल्ला अटॅचमेंट दवरून घेनाशी तुम्ही कार्य करा ती मागेली उगडास करा ती प्रति कार्य करतना दिवसांतू मागेली उगडास करता करा ती मज्जान श्रद्धा दवरा ती विंगड कसलेय तुम्ही आलोचन करू नका ती मागेलींची तुम्ही न्याय करा ती मेकिंग मी द सुप्रीम गोल मला घेऊनचाक म्हणून त्या गोल दवरून तुम्ही मागेल उगडास करताची करा ती तावली तसलं बघतोची मागेल मस्त मस्त प्रितीच मागेल म्हणून समज क्लिअर जाऊन सांगितलं असं हांगा इतलं ते सांगला इतलं त्यांची प्रयत्न करता अंतू आणि एक टाइम न्हू एक 10 मिनिट आता 9th चॅप्टर अंतू द मोस्ट कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज दिलेलं असं कृष्णाने आता श्रीला प्रभुपादा गेल्या मस्त लेक्चर्स असं आज विषय अंतू आम्ही त्या ऐकून का जाता मलारी भक्ती योगा मलारी इस राग विद्या मला द किंग ऑफ ऑल कॉन्फिडेन्शियल नॉलेज म्हणून सांगितलं असं मस्त ऐकून सांगितलं असं मस्त एक अंतूंची एक 5 पेजेस असं कल जाते इम्पॉर्टंट मलारी मागेल नॉलेज आणि कल जाता उगडास सांगू पळयता राजविद्या राजगम्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्ष गवमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. This knowledge is the king of education. सगळं education आपाशी या भक्ती योग मलारी या knowledge is the king of यांची order राहायशो म्हणून the secret of all secrets मला यांची मेन सिक्रेट भक्ती योगा माझ्या मला घेऊनचाक मस्त ऑड सिक्रेट कल मला रे यांची भक्ती योगाची इट इज द प्युरेस्ट नॉलेज मस्त प्युअर या इतलं शुद्ध नॉलेज या मागेल and because it gives direct perception of the self by realization and it is the perfection of religion it is everlasting and is joyfully performed भक्ती योगा आता मी या ज्ञानयोगाचे ब्रह्मज्योतींतू एके अष्टांग योगा आम्ही आमगेल तसले पुरे आम्ही प्रॅक्टिस करून कृष्णान उगडास करचो तसले पुरे मस्त कष्ट आसा भक्ती योग मला कळला भक्ती योग मला री कृष्णाचे री आम्ही सेव करचो तर सेव करतना कृष्णाक पळयत उगडास करताची कृष्ण पळयताची सेव करतना मस्त बग्गी आम्ही कृष्णाला पावनच्या जाता बग्गी आम्ही कृष्ण लोकांतू मला वसू जाता म्हणून अंतू दिलेलं असं the process of devotional service is a very happy one. Susukham.
मस्त सुसुकम्य आहे. वाय डिवोशनल सर्व्हिस कन्सिस्ट ऑफ श्रवणम कीर्तनम विष्णू. सो वन कॅन सिम्पली हिअर द चांटिंग ऑफ द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड. आता आम्ही जप करताना कितलं इझी असं कला कमी तितलं विंगड भक्ती योग मला भक्ती योग इतलं इझी असं इतलं नक्की विंगड कला कमी तितलं टाइम वेस्ट करता आम्ही यांची इतली इझी प्रोसेस असताना श्रवणम ऐकूनचे कीर्तन ऐकूनचे भागवत पुराणात आम्ही येतात ती आम्ही येऊन आम्ही ऐकतात ती सगळे बघतात तांतांगेला एक्सपिरियन्स शेअर करतात ती वाचून शेअर करतात ती तसला तो कितले इझी असं येऊन ऐकलशी मला आमके की आम्ही विंगड पेनेन्सीस आणि यांकोच पशी यांक कितले इझी असं ऐकूनचे आणि कीर्तनम्मा आता मी कीर्तनम्मा म्हणतात कळे आम्ही देवस्थानांत कीर्तनान कीर्तनियस दवरतात ती कितलं सगळं आम्ही कीर्तन ऐकूनचे म्हणचे इवन आमगेला सकाळी आम्ही संसार दावना म्हणचे की कसले आम्ही आरती करतना एक देवस्थानांत आम्ही कीर्तन कितले लायक चलत असता अशी पुरे आम्ही ऐकताना तितलं आमकां मन शुद्ध जाता आम्ही तसलांत आम्ही मन जालं तितलं आम्ही टाइम दिवंका. So one can simply hear the chanting of the glories of the Lord. आणि chanting आहे ऐकलेलं असं की आम्ही कृष्णाक राधा कृष्णाक आम्ही कसली हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे मला कसलं राधा कृष्ण आमकां तुमगेला तू सेवांतूनची आमकां जालो तितलं आमकां सेवांतूनची दवराती आणि तुमकां सेव करूकची आमकां कशी करच्यो आणि कशी म्हणून मार्गदर्शन दिया ती आम्ही केन्नी तुमगेली जी उगडास करता जी प्रत्येक कार्य करताना आमगेल्या सेवंत तुमगेले उगडास येवो आमकां ते मार्गदर्शन दी देवा म्हणून आम्ही तशी ते मागून घेवनचे ते जप करच्यो आम्ही आता मी मन ताटिकाने एके फोन पळयताची एके तशी केल्यारी तर कृष्णाक कितलं अनकम्फर्टेबल जाता मला कृष्णाक आम्ही नाव येन आपयता ती राधा कृष्ण म्हणून आपयता ती आणि मन खंयकी वता मला कृष्णाक एक इसन ऑफेन्स ताणे एक ऑफेन्स तेन्ना ऑफेन्सीस आनी दिलेलो आसना तशी ताका आम्ही कृष्ण राधा कृष्णाक आम्ही प्रितीन आपोवंका जप करतना की आणि कसलं म्हणू आपयताना आम्ही कल म्हणून कृष्ण ऐकतात ती कल म्हणून ऐकताना आम्ही मागून घेवनचे कल जाय म्हणून अटेंटिव्हली ती ऐकतात ती कल जाय म्हणून तर बघता कल जाय म्हाका नाव आपयतास कल खातीर म्हणून कल खातीर त्या रिझन आम्ही सेव मागून घेवच्याक त्या आम्ही ताका आम्ही अटेंटिव्ह जावन चांट करता और कॅन अटेंड फिलॉसॉफिकल लेक्चर्स ऐकूया आम्ही ऐकताची आमकां कळटा आमगेल जप आनी श्रद्धेन भक्ती वाडटा आनी श्रद्धेन करूं जाता. ट्रान्सेंडेंटल नॉलेज गिवन बाय ऑथराइज्ड आचार्यस कितलं स्वामींनी हांगा कितलं कितलं जाण आता स्वामींक सगळ्यांक प्राय जाला आता राधानाथ स्वामी महाराजांक इवन गुरु महाराज जयपताका स्वामी महाराजांक सगळ्यांनी कितलं प्राय जालें कितलं स्वामींनी ऑलरेडी समज घेतिल्लो आसा ती थोडे वारली ती सो आम्ही जालल तितलं आम्ही तांगेला उपदेश आम्ही व्हेरी सिरियसली आम्ही घेवंका आणि प्रॅक्टिस करका आम्ही ऐकूंका सिम्पली बाय सिटींग वन कॅन लर्न अशी बशील कडेची आमकां आयकूनच्या जाता अशी कितली इझी असं देन वन कॅन ईट द रेमनेंट्स ऑफ द फूड ऑफर टू गॉड आम्ही रुची कल प्रसाद आमकां
मानता आता मी करता ती रांदप करता ती सगळा आम्ही कृष्णाक देव न्हू आम्ही पायम पोवन आम्ही तो प्रसाद म्हणून घेता आनी रुची येता कलाक तो प्रसाद म्हणून तो महाप्रसाद म्हणून ता आमकां आनी टेस्ट येता आनी त्या टेस्टान दोनूची आमगेली भक्ती आनी वाडटा आनी आमगेले अनर्थास पुरी नाश जावन वता सो वन कॅन लर्न देन वन कॅन ईट द रेमनंट्स ऑफ द फूड ऑफर्ड टू गॉड nice palatable dishes कल आमकां प्रीता स्वॅग करा ती कोण कृष्णाक ऑफर करा ती कृष्णा खुशी जाता मला आयली मागे लुकडाच कोण मला आयली म्हणून त्या भाव पळयता कृष्ण तशी in every state devotional service is joyful one can प्रत्येक कसलं आता प्रत्येक कार्य करताना म्हळ्यार सेव करताना कितलो आनंद मानता आता आता गेलं घरान तूं कसलीय सेवा एके देवस्थानान तूं आमी वेजिटेबल कटिंग्स करता ती एके देवस्थान क्लीन करूं वता ती एके करतना एके गरज सुदें देवस्थान शे म्हणूच लेकून आमी क्लीन दवरका आमगेले देवाकूड कोण कोण घरान तूं देवाकूड विंगड म्हणून आसल्यार आमी जाल्यार तितले ते देवाकूड पुट कोण दवरतना आमकां कितलो आनंद मेळटा तो आनंद विंगड खंयच्यान आमी कपडे घेतला रे एके विंगड कले भायर भोंवच्या वतान तसलो आनंद थंय मेळना ताका ह्या अंतू आमी चड मी असलो अंतू मन घालता in every state devotional service is joyful one can execute devotional service even in the most poverty stricken condition even the most कष्टार आसवा जाल्यारी सुद्दां अडिना आमी तान कसले एके even कृष्णान सांगिल्लें न्हू the Lord says patram pushpam phalam toyam is ready to accept from the devotee any kind of offering never mind what even a leaf of flower or a bit of fruit or a little water which are all available in every part of the world सगळीकडे आसा एक उदक सुद्दां एक दुर्बल असला सुद्दां कसले आतां तूं पयश ना जाल्यार एक उदक कृष्णा लुगडास कोण एक उदक सुद्दां ऑफर केल्यार पुरो तो भाव पळयता कृष्ण तांची तशी which are all available in every part of the world can be offered by any person खंयची न कोणेय इवन शूद्रास जावं कोणेय ऑफर करूं म्हणून सांगिल्लें आसा इतलो प्रितीन आसा पळय कृष्ण There are many instances in history simply by tasting the tulsi leaves offered to the lotus feet of the Lord. Great sages like Sanat Kumar became great devotees. Therefore, the devotional process is very nice and it can be executed in a happy mood. God accepts only the love. God accepts only the love with which things are offered to him. Krishna doesn't see the things they have offered. She is the love. त्यांची आता इवन कोणाके आमकां भक्तांक गेल्या कृपेन आमकां मागेला माई कुशा नातील तावली हांगा घरान तूं when she was in the last stage of her life कितले भक्त आयली हांगा कितले तांणी ताका तर भक्तांक गेला असोसिएशन इतले इम्पॉर्टंट आसा द मोस्ट इम्पॉर्टंट टायमा वेळार ती हेल्प करता ती आमकां तांगेले असोसिएशन दिता ती आनी तशी एके कसलें कांय नाशिल्लें तावली आमगेले डायिंग स्टेजा वेळार मृत्यू येवनच्या वेळार भक्त आमकां हेल्प करता ती कृष्णा गेला चरणान तुलसान दिवंचो कृष्णाला हार महाप्रसादान दिवंचो आनी चरणामृत हार पुरे हान दिता ती कितलो aren't we fortunate कितलो म्हळ्यार तसलो आमी त्या ऑपॉर्च्युनिटी घेवंक भक्तां वांगडा आसूंक तशी हांगा कृष्णा गेला हार आनी चरणामृत आनी तुलसी लीफ म्हाका उगडस आयला मागेला माईक लास्ट डे लेखनीची गायज
our soul was really waiting for Mahaprasad म्हणून कशी झाला की आणि भक्तांनी हान दिला आणि हारू आम्ही तिका हांगर दवरलेला आणि लास्ट चरणामृताची आम्ही तोंडान सीट बाय सीट आम्ही दित आशिल्ली तिका विदीन फ्यू अवर्स तिका व्हेरी ऑस्पिशियस मृत्यू ह्यान जाला तशी मलारी आमकां भक्तान गेल्या संगतान तो कितलो आमकां हें जाता म्हणून आमी हें केलेली इवन नारद मुनी सुद्दां कशी तांगेला हांव सु मेड सर्वेंट जावन आशिल्ली आतां तिका कसलेय भक्तांक सेव करच्यो रांदप कोन्न वाडच्यो तसलो सेव मेळ्ळो त्या नारद मुनीन भक्तांक वान पोटा आसतना मलारी हांव सु करताली आनी तशीच त्या रेमनेन्स मलारी त्या भक्तांनी मुनींनी घार आयलेला त्या रेमनेन्स घेवन नारद मुनी कितलो व्हड भक्त जाल्लो पळय तशी हांवें दिल मस्त दिल्लेलो आसा आमचो आतां हांव एक लास्ट एक इम्पॉर्टंट एक सांगचें आशिल्लें भक्ती रसामृत स्वामी महाराजांनी त्यांनी सांगितलं असं की द भक्ती योगा इज द टॉपमोस्ट योगा अँड इज क्लिअरली defined by Lord Krishna in the Bhagavad Gita ki yoginamapi sarvesham madgatenantaraatmanah shraddhavan bhajate yomam same yukta tamo matah म्हणून Bhagavad Gita 6.47 अंतु and of all yogis the one with great faith and who abides in me thinks of me within himself and renders transcendental loving service to me is the most intimately united with me and is the highest of all. That is my opinion. म्हणून आमकां सांगिल्लें असं की कोण मागेले कंप्लीट शरण घेवन मागेले उगडास करता दे आर दी हायेस्ट योगीज ऑफ ऑल म्हणून बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवामां प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः आफ्टर many births and deaths he is actually in bondage surrenders unto me knowing me to be the cause of all causes and such a great soul is very rare आता इतलं आम्ही कशी कृष्ण कॉन्शियस आम्ही आयली अंती आम्ही की आम्ही फुले काल अंतू फुले जन्म अंतू आम्ही कलकी आम्ही पायस दीत देवागेल कलकी केलेलं असं ताकेत्र त्या कॅरी फॉरवर्ड जाऊन आम्ही कृष्ण कॉन्शियस अंतू आयली अंती सो तशीची आम्ही मस्त जन्म मृत्यू तो आम्ही तांत पास ऑन जाऊन आम्ही तशी आयली आमती हांगा म्हणून ताकेत्र आम्ही लाईफ ह्युमन बर्थ मस्त सिरियसली आम्ही घेवन काडटा गुरु महाराज जयपताका स्वामी गुरु महाराज गेले थोडे एक सांगिल्लें आशिल्लें हांवें एक इम्पॉर्टंट हांवें सांग प्रयत्न करता Bhakti Yoga is a process of giving all of your affection, our attention, our love to Krishna. 20th December 2025 म्हणतानी सांगितलं असं की is a process of giving all your affection. सगळं प्रीती सगळं अटेन्शन आमगेला सगळं मोग प्रीती सगळं कृष्णाचेरीची दियाती त्या भक्ती योग मलारी म्हणून सांगितलं असं मागीर we naturally have affection to our family members but we should have more affection towards Krishna आमगेल सगळ्यांक तरी आमकां अटॅचमेंट आसता प्रीत आसता जाल्यार आमगेल चड प्रीती आमी कृष्णाचेरी दिवंका we want both we want both husband and wife to be attached to Krishna that you should remind your spouse always to think of Krishna in this way human life will be a success आमी
घरांतू आमी आमगेला आमी उगडास करका आमगेल बामण बायलेंक या रिलेशनांतू आमी गृहस्थ आश्रमांतू आमी कृष्णा गेला सेव कृष्णा उगडास येवच्याक आमी तशी आमी एक एकल्यांक मदत करका आमी हेल्प करका तशी सो ह्युमन लायफ विल बी अ सक्सेस नो अदर अटॅचमेंट विंगड खंयचे आमी अटॅचमेंट दवरूंक घेवचे नज्यो वी शूड सर्व इन or nicely by thinking of Krishna. Krishna will pass and parcels theme म्हणून कृष्णा भक्त तिवे म्हणून आमी कृष्णाला उगडास करून आमी सेव प्रितीन सेव करून आमी तांकां पळोवंक घेवंका we have to often remind ourselves that we are not this body, we are soul, Satchit Ananda. आमी कृष्णाला पास and parcels त्या आमी उगडास दवन घेवंका आमी आनी की आमी या आत्मा या आमगेला शरीर या आमगे मागेल शरीर न्हय शरिराक सेन्स ग्रॅटिफिकेशन करूं नजो म्हणून तशी आमी केन्ना उगडास देवन घेवंका आमी आय रीड ऑल बुक्स वेर इट इज सेड मागीर गुरु महाराजांनी सांगिल्लें की तांणी पुरे मस्त बुक्स वाचले आणखी तांतू हरिदास ठाकूरांनी केन्नी सगळं बुक्सान तें दिल्लें की हरिदास ठाकूरांतू कलेंट वायट थॉट आयिल्लो ओडान तांणी कमिंग इन टू मायंड he would chant loudly and that thought will go ओडान chant को कृष्णा नाम घेवन ओडान जप करता काय आणि आलोचन वतालकी म्हळ्यार वायट पण वतकी तशी आता इवन ब्रजबिहारी प्रभुजीने सांगितलं असं की भक्ति योगा में बस भगवान के सामने झुकना है we can get Krishna only if we bow down कद बदा नहीं करते एदिया उठाने से ऊंचाईन तो मिटी है सर झुकाने से म्हळ्यार आता मी सान आसतना आमी हावसू गेल्या चप्पल एक हिल्स घालून घेतना कळ जाता आमगेला अशी वयर वता तशी हिल्स वयर वता तशी हायट टॉल जाता तशीची आमी आमगेला शरिरांतू आमगेला मत फोर हेड तोगू आमी बोडावन केल्या शिवाय आमी कशी रायज अप जावंचे जाता वैरी भक्तींतू म्हणून तशी लायक करून सांगिल्लें सर वी कांट बिकम टॉल just living our just by prayers and just आमी अशी पायन पडची न्ही पायन पडना म्हळ्यार समा आमी बगून पायन पडल्यारीची तवलीची आमी रायज अप जाता ती म्हणून वी कॅन एक्चुअली रीच टू द सर्टन हाइट बाय गोइंग डाउन म्हळ्यार कद म्हळ्यार हाइट कद बदा नहीं करते एडियां उठाने से ऊंचाईन तो मिलती है म्हणून तशी दिलेलं असतं आम्ही एक आणि आता परत दोन पुरुषोत्तम म्हणता सूट जालमी ती अशी एक दोन शब्द सांग्या म्हणून देवा गेल्या आता आम्ही पुरुषोत्तम महिन्यांतो आम्ही जालल तितलं आम्ही काउंट उन करका देवा गेलं चड करका आम्ही केन्ने आम्ही आता रेग्युलर डेजांत आम्ही कल करता की ताज्या पशी आम्ही चड करका एक महिन्यांत आम्ही जालल तितलो आम्ही प्रयत्न करका आम्ही आता देवाकुडांतू जालल तितलो आम्ही कृष्णाक आरती करतना एक श्रृंगार करतना आम्ही प्रितीन मन दिवन आम्ही केल्यार एक मस्त आता फुलां सीजन आता सगळे कडे लायक फुल्ल मेळटा ती फुल घेवन लायक करून श्रृंगार करता ती आमकां कितलो अट्रॅक्टिव्ह करूं येता त्या अट्रॅक्टिव्हनेस त्या अट्रॅक्टिव्ह करतना आमगेलें मनय शुद्ध जाता आनी आमगेलें भक्ती आनी वाडटा आतां पळयतची कृष्णाक मस्त भरपूर फूल माळतना श्रृंगार करतना आनी डिटी वर्शीप करतना या आमी रेग्युलरली करतना आमकां तो आनंद मेळटा त्या आमी
त्या आनंद मेलो का त्या कल मारत की ताव आम्ही सेवा जालल तिथलं चड करू का आम्ही पडून का तावली कृष्ण तो भाव पळयता आणि ह्या पुरुषोत्तम महिन्यांतू 10,000 वांट चड आमकां आशीर्वाद मेळटा म्हणून सांगिल्लें अशें कृष्णान तर आमी प्रयत्न करुया कलरफुल करुया आमगेले देवा कुडा मंटप आनी कलरफुल करुया आमी आमगेली भक्ती वाडोवच्याक तशी आमी देवस्थानांत वतना एक डेली दर्शन वॉट्सॅपांत मेळतना आमी पळोवया कितलो भक्तांनी कितलो टायम दिवन श्रद्धेन कितलो लायक कोन्न तांणी गोपीचंदन केलेलो आसा कितलो लायक कोन्न तांगेला टर्बन बांदिल्लो आसा आनी खंयचे कलर कपडो खंयचे कशी कितलो लायक कोन्न श्रृंगार केलेलो आसा म्हणून ता आमी अप्रिशिएट करतना आमगेली भक्ती वाडटा आनी कृष्णाकय खुशी जाता की म्हगेली इन डिटेल पळयता सती म्हणून कृष्ण आमकां मदत करता आनी भरपूर आशिर्वाद मेळटा आमकां तशीच कांवचे म्हूण करता आमी जालें तितल्या मागीर आनी तितल्यांची आमी प्रॅक्टीस करता can see आमी दुसरो सिनियर डिवोटीस जाल्ल्यान न्हू आमी पळोवलो न्हू आमी तशी नेमगो न्हू अभ्यास करता आमी आनी आमगेला स्पिरिच्युअल मास्टर्सांनी दिलेला जालें तितलो तांगेला आमी चड आयकून आमी प्रॅक्टीस करुया सिरियसली प्रॅक्टीस करुया म्हणून मस्त मस्त थँक्स तुमकां प्रयत्न केला मातशे मस्त सुखी नासताची म्हाका क्षम करा ती आनी ह्या म्हागेल खातीरय सी सांगच न्ही हांवें सुद्दां सिरियसली घेवंका म्हणून हांव वाचून प्रयत्न केल्या सांगूक आनी तुमकां सगळ्यांकय आनी सखीचरण माताजीक आनी मुलीचरण प्रभुजीक मस्त तुमकां सगळ्यांकय भक्तवृंदांक मस्त मस्त म्हागेला दंडवत प्रणाम आनी धन्यवाद तुमकां इतलो टायम दिवन म्हाका मस्त मस्त थँक्स हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी माताजी तुमगेल मार्गदर्शन भारी लायक आशिल्लें बद्दा भागवत पुराण कोंकणीक बद्दा मस्त धन्यवाद दिवं का लिटरली म्हाका दिसता ह्या भागवत प्रवाहातू एक फोर्थ फिफ्थ की सिक्स म्हणल्यार स्पेशली भक्ती योगातू स्ट्रेस म्हणून आमच्या भक्तांक खातीर एक म्हळ्यार माइंड ओपनिंग ब्रेन ओपनिंग म्हणटा पळय तसल सेशन्स आमकां प्रोवायड करता आसाची बद्दाची आमी रियली वी आर ऑल थँकफूल टू यू ऑल mentors who are guiding us every time, every step by step, how to get closer to God. I'm really very thankful to you, Mataji, and all to the senior members, to the senior devotees who are guiding us on the step of Bhakti Marga towards Krishna.